बार्देस वेटरन्सान जो कुकीज वेटरन्साक 2-0 गोलान हारोवन कानोळी वेटरन्स कप जिखलो. कानोळी वेटरन्सान ह्या सर्तीचें आयोजन केल्लें. ह्या सर्तीच्यो मॅची डॉक्टर गुस्ताव मोंतेरो खेळा मैदानाचेर जाल्यो. फायनलीच्या सुरवाती पासून दोनूय पंगडांनी आक्रमक खेळ केलो. 10व्या आनी 12व्या मिनटाक गोल करपाची संद जो कुकीजाच्या जेस फर्नांडीसान वगडायली. उपरांत 20व्या मिनटाक बार्दोस वेटरन्सांच्या शैलेश मिकिस्कान गोल जाळयेचो वेध घेत बार्देस वेटरन्सांक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिली. ताचे उपरांत 30व्या मिनटाक शैलेशान आनीक एक गोल करीत बार्देसाची आघाडी 2-0 गोलान वाडयली.